फाटले विधानसभा वेंचणुकेत मोठी पार्टी असूनय काँग्रेसीक सरकार करपाक जमलें ना, तरी पक्के सरकार करपाक काँग्रेसीन मतदारांकडेन आता आनी एक चान्स मागला। पणजे आणि वाळपयचो सीट कन्वर्ट करपाक प्रचाराच्या निमण्या दिसांनी काँग्रेसीचे सगळे आमदार पणजे आणि वाळपय वावुरतले म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी सांगतात। सगळे आमदार ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या प्रमाणे कॅम्पेनिंग करपाक भाग घेतला। मिटींग काबार जावन रोखडेच आमी सगळे आमदार पयलीं आल्तिनाचेर गेले, आतां थोडे मळ्यांत आयले आनी फाल्यां परां 3-4 दीस जो प्रचाराचो दीस मेळ्ळ्यात त्या दिसा भितर प्रॅक्टिकली पणजे आनी वाळपय जे दोनी मतदारसंघांनी कॅन्डिडेटाच्या बरोबर भोंवप आनी लोकांक मेळून लोकांक एक विनंती करप की एक संदी परत आमकां दिवची। दोन्ही बाय इलेक्शन जे आसात वाळपय आनी पणजे हांगा सगळे आमदार उरलेले जे 4 जे आसात ते आपले परीने प्रयत्न करतात आनी ज्या पद्दतीन आतां आमी जॉयन जाले उपरांत पळयतात लोकांचो रिस्पॉन्स जो आसा एक बरो आसा। जे लोकांची बॉडी लँग्वेज कळटा की लोक बरो हसत मुखान वेलकमूय करतात आनी ज्या पद्दतीन मॅनिफेस्टो बद्दल जे सांगप जाल्लें आहा ते डोर टू डोर दिवप जाता आनी खऱ्या अर्थांनी 4 जिल्हा आनी दोन्ही बाय इलेक्शनात सई कडेन आमचे काँग्रेस कार्यकर्ते आमदार सगळे सक्रीय आसा आनी कामाक सुरवात केली। पणजे कितें डेव्हलपमेंट केलां तें आयज जेन्ना आमी भोंवतात मळ्याच्या भागांत भोंवतात तेन्ना दिसून येता की पणजे खंय आसा आनी जेन्ना तो सांगता की आपल्याक आनी 365 दीस दियात की हांव पणजेचो विकास करता म्हणजे 23 वर्सांनी हाका 365 दीस मागप म्हणजेच तेणें मान्य केल्लें आसा की आपणे पणजेचो विकास करपाक आपल्याक अपयश जाल्लो आसा हें तो मान्य करता। पूण हें यू टर्न करपाची पळय ताका संवय खूबच आसा। हे लोकल इश्यू संबंद न्ही नॅशनल इश्यूचेर बी ताणें यू टर्न केला तो सविस्तर मागीर फुडें सांगतले मी। प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार।